येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. गोंयांत जमनीची फटवणूक आडोवपाच्या हेतान नव्या चौकशी आयोगाची थापणूक. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या फुडारपणा खाला नेमलो आयोग. आयोग सादर करतलो 40 दिसांनी अहवाल, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. सोनालीच्या मरणाचो गुप्त अहवाल धाडून दिला हरियाणा. स्कॅनरा खाला आशिल्ले कली रेस्टॉरंट पुलिसांनी केला सील, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती. गोंयचे मुक्तीत 60 वर्सां, पूण लोक पळयतात मयेचे मुक्तीची वाट. पयरा भरतवाड्यार अजून ना डांबरी रस्तो, युवकांक लोकप्रतिनिधी कडल्यान आस्त. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत जमनीची फटवणूक आडोवपाच्या हेतान उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या फुडारपणा खाला नव्या चौकशी आयोगाची थापणूक केल्या. जापसालदारकी थारोवपाक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांचो सहभाग सोदून काडपाच्या आयोगाचे फुडारपण उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही जाधव करतलो. हो आयोग 40 दिसांनी आपलो अहवाल सादर करतलो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. खासा तपास पंगड 15 जूनाक सुरू जाल्या उपरांत 15 जाणांक अटक केल्या अशें आयजीपी ओमवीर सिंग बिश्नोई वांगडा मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच 1.5 लाख चौखण मिटरा परस चड क्षेत्रफळ आशिल्ले 93 मालमत्ता एसआयटीन वळखून घेतल्यात. 93 पैकी 36 मालमत्तेच्या मालकांची वळख जाल्या आनी उरिल्ल्या मालकांची वळख सोदपाचे यत्न चालू आसा अशें आयजीपीन सांगले आनी सुमार 40 एफआयआर दाखल केल्यात. We have appointed Justice V.K. Jadhav, the former judge of the High Court of the Mumbai, we have appointed as the Commissioner of the Inquiry in this case. His terms of reference is to inquire and fix the responsibility in all cases of grabbing of the private and any other land in the state of Goa, and to find out the involvement of the government officers and any other public functionaries and the private individuals in such land grabbing. To inquire and find out the loopholes, deficiencies, lacuna, negligence in the administrative systems and legal framework which led to the such large-scale land grabbing. To recommend the government the steps, measures, action to change the administrative system, the legal framework for the purpose of avoiding cases of the land grabbing in future. To recommend the change in law for preventing the such land grabbing in future. The recommendation of the commission should be completed and submitted within a 4 month from the date of the first sitting of the commissioners. Government खूप सिरियस आसा, ताकाच लागून लँड ग्रॅबिंग मॅटरान आमकां सगळ्यो केसीस जाता तितके बेगीन फायनलायज करपाक जाय म्हणून आमी कमिशनर ऑफ द इन्क्वायरी सेटअप केल्लो आसा. Over 1.5 lakh square meter land is in question. As already spoken by the Honorable CM, in this land, some of the land belongs to the real owners to whom how it is to be given back, and certain part of land is that where we are yet to find the actual owner. What is to be done for that land, it is to be decided by the government. In many cases, claimants, complainants and their legal heirs have also filed civil suits, but it is not in our purview, so we have left the part of the civil suits to the civil court. And intensive efforts are on to trace the absconding accused, whether they are in India or outside. We are opening the LOCs for the accused which have been fled away from the India, and we have formed several teams to nab the accused, those who are in India. The relevant certified original documents pertaining to alleged fraudulent mutations, faulty succession deeds are being obtained for further investigation in each crime by the SIT, and certified copies of the relevant documents from the archive and Directorate of Social and Survey and Land Records are being obtained to verify the inscription, description of the Portuguese era of the properties involved. For that, we have already hired an expert who is well versed in the Goan language, Portuguese language and English language. Right now, we have already formed one more team under the DSP crime for identifying and measuring those lands involved in question. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सोनालीच्या मरणाविशयीचो एक गुप्त अहवाल हरियाणाचो मुख्यमंत्री आनी DGP कडेन धाडला. स्कॅनरा खाला आशिल्ले कली रेस्टॉरंट पुलिसांनी सील केलां. फुडल्या तपासाक पुलीस पंगड हरियाणाक धाडटलो. चौकशेचे फुडारपण DYSP स्तरावयले अधिकारी करतले आनी
PSI आणि PI हांच्या फुडारपणाखाला गोंय पुलीस पंगड आयज हरियाणाक वतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. भाजपाच्या फुडाऱ्यांच्या मरणाक लागून राज्यांत ताण निर्माण जाला. एडविन नुनेस आनी दुबावीत ड्रग्स विकप्या सयत वट्ट 4 अटक केल्या. नुनेस आनी दुबावीत ड्रग्स विक्रेत्यांक अटक केल्या उपरांत थोड्याच वेळान जामिनाचो अर्ज दाखल केलो. नुनेसाची भयण लिनेट नुनेसाने आपल्या भावाक अटकपूर्व जामीन मेळोवपा खातीर अर्ज केलो आनी ताणें आपल्या जामीन अर्जात कर्लिसाक धनी ना असो दावो केलो. एक तो कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो CM और DGP लेवल पे भेजना था वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है. CM को और DGP ने DGP लेवल पे भेज दिया है. ये इंक्वायरी अभी DYSP लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा. पहले PI लेवल के ऑफिसर पे थी और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी डेप्यूट की है. आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएगी. दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशंस थॉरोली. तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है वो फाइंड आउट हो जाएगा. सर मोटिव पता चला है अब तक, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है अब तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में. इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. सर अभी तक की जो स्टेटस पता चला है, आपको लगता है कि केस सीबीआई को देना चाहिए कि गोवा पुलिस ने केस मैं सॉल्व बोल कर रहा हूँ लिया कि बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है. 23 ऑगस्टाक फोगाटान अस्वस्थ दिसता अशी कागाळ करून तिका सेंट एंथनी हॉस्पिटलात व्हेली आनी थंय तिका मरण आयलें. ती अंजुणाच्या एका हॉटेलात रावताली. त्या राती थळाव्या हॉटस्पॉट कर्लिजात तिणें पार्टी केली. बिग बॉस सर्तक आपल्या इश्टाच्या वाडदिसाक ती शारांत आयिल्ली. तिच्या मरणान गोंयच्या दर्यादेगेवेले रातच्या जिविताचो एक भाग आशिल्ल्या ड्रग्स वेव्हारांचेर उजवाड पडला. सुमार 14 वर्सां आदीं अंजुणा बिचाचेर ब्रिटीश तरणाटी स्कारलेट मेल्ली मेळ्ळ्या उपरांत ड्रग्सांक लागून घडिल्ली ही दुसरी गजाल उक्ताडार आयल्या. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्र्यान बंद विभाग इव्हेंटा उपरांत नव्या जुवारी पुलाचो निमाणो विभाग काडून उडयलो. ऑगस्टात उक्तो करपाचो आशिल्लो 1436 कोटीचो पूल आतां नोव्हेंबरांत लोकांक उक्तो करपाचो आसा. पूण ह्या पुलाचो दुसरो वांटो 2023 वर्सा सुरू जावं येता. भाजपाचो फ्लॅगशीप प्रकल्प उत्तर आनी दक्षिण विभागांक जोडपी रस्त्याक चड कळाव जाल्या उपरांत पुराय जावपाक लागला. आयज पुलाच्या एकेवटेनचो निमणो भाग उखल्लो. PWD मंत्री निलेश काब्रालय ह्या वेळार हजर आसलो. आणि 2014 पासून आयज पर्यंत आम्ही वेगवेगळे प्रोजेक्ट आम्ही जर त्याची कॉस्ट काढून वचत जाल्यार इट इज अप्रॉक्सिमेटली मला दिसता 22,000 कोटीचेर ताज्या चड पावतली. 22,000 कोटीपेक्षा चड हे आम्ही स्टेटीत इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर ओन्ली फॉर द रोड्स आणि अशा पद्धतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर वी आर स्पेंडिंग. ह्या प्रोजेक्ट ह्या जी कॉस्ट जी आसा इट इज 1,436 crores. आम्ही 3 फेजींनी हेजी पॅकेज 1, पॅकेज 2 आणि पॅकेज 3. पॅकेज 1 विच वी हॅड कम्प्लिटेड फ्रॉम द बांबोलीम टू द पुलाच्या सुरवातीक जे आम्ही एंड केला आणि हेजी कनेक्टिव्हिटी झाली की आम्ही पॅकेज 2 आणि पॅकेज 3 म्हणजे जो आमच्या बेर्ना जंक्शन टू डायरेक्टली टू द बांबोलीम म्हणजे आम्ही एकदा ब्रिज कनेक्टिव्हिटी झाली. ब्रिज इज इन फेज 2nd अँड दॅट कनेक्टिव्हिटी जी आम्ही कंप्लीट केला विच इज इन 3rd कनेक्टिव्हिटी म्हणजे पुराय कनेक्टिव्हिटी करपाक शकतले. त्या खातीर दिसता की ह्या आधुनिक काळात असले ऐतिहासिक क्षण हे खूप कमी क्षण मेळटा आणि ह्या वेळार आम्ही सगळेजण विटनेस आसा. म्हाका सांगपाकूय खूप खोस भोगता की ह्या सुवाळ्याचेर आम्ही विटनेस जावन आयज सेंट्रल आणि बाकीचे खास सुवाळे हजर असतात. सगळेजण खासा मनीस हजर असतले. पण आज खूप खोस all the consultant contractors, Dilip Buildcon, and all the consultant म्हणजे जसे त्यांनी फ्रान्स आणि चायना हांचे कन्सल्टंटांचे सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा आणि गोंयच्या इतिहासात अशा पद्धतीचो आधुनिक ब्रिज म्हणजे न्यू टेक्नॉलॉजी ब्रिज इन इंडिया दिस इज अ सेकंड करता. मला दिसता फाटल्या 8 वर्साच्या कार्यकाळात आम्ही अशा पद्धतीची वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकले. त्या खातीर मुख्यमंत्री ह्या नात्यात म्हाका मनाक खूप खोस भोगता. PWD मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें दिलीप बिल्डकॉन आपल्या देखरेखीच्या कंत्राटाचो एक भाग म्हूण 8 वर्सां पुलाची देखरेख करतलो. पुलाचेर घुंवपी टॉवर पुलाचे मुळावे साधन सुविधांचो भाग न्हय पूण सरकार टॉवराच्या कामाची निविदा PPP तत्वार दितले खंय. आयकात. किंवा ब्रिज जेन्ना आमी चालू करतले हेजे काम 8 वर्सां ते मेंटेन करतले
But ultimately, our bridge is one of the iconic bridges, which when we complete, both the bridges will be for the state of Goa. There's another question posed by everybody. Honorable CM will give more details. I will not go into details. He will speak on more details. It's not good to repeat my statement, so I will leave it to Honorable CM. But one thing I will always say, that this bridge, there were two parts of this bridge. Two separate bridges of 4-lane, 8 bridges. But there was always a debate which is happening about the revolving towers. This is not part of the original design, except for the foundation of the revolving tower. I'm telling you very clear, because tomorrow there will be social media and other places, including the press, what happened to the towers. The towers were never part of the bridge, but yes, we are going it shortly for a tender on a PPP basis, where the towers will be built by that PPP component and maintained by them for a period we envisage. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळच्यान हिरू महाले. गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली. त्याचो सुवाळोय आमी मनयतात. पूण मये मुक्त जाल्ले ना. जमनीचे हक्क नाशिल्ल्यान तशेंच साबार गैरसोयीक लागून मयेकार अजूनय दुय्यम दर्जाची जीण जगतात. ह्याच मयेच्या पैरा गांवांतल्या भरतवाड्यार अजून डांबरी रस्तो ना म्हटल्यार कोणाकूय अजाप दिसतलें. पूण खरेपणीच हांगा रस्तो पावूंक ना. मये गांवांतलो पैरा वाठार म्हटल्यार मयेचें एक पोंत. एका पोताक मांडवीचो फांटो, कुशीक शेतां भाटां, तारी कुशीक पैराचो भरतवाडो वसला. एका तेंपा वयलो हो सडो. सुमार 80 ते 100 वर्सां आदीं हांगा लोक घरां बांदून रावल्यात. घरां बांदप्यांची पिळगी सोंपली, दुसरी पिळगी सोंपली, आतांची ही तिसरी पिळगी. वाडो वसोवपी जाणट्यांनी डांबरी रस्तो पळोवंकच ना. आमी तरी मेळोवया अश्यो आयचे पिळगेच्यो अपेक्षा. आयकात. तुमकां हांगासर डांबरी रस्तो पावल्लो दिसना. तर ही प्रायवेट प्रॉपर्टी जावन जाल्ली आसा म्हणून आमकां ह्यो रस्तो मेळना. पूण दुसरे कडसून मेळटा, पूण तो एक सरपंच आमचे कडून जर फुडाकार घेवूंक जाय. ह्या खातीर आमी तेंचे कडेन मागणी करता की बाकी तांकां ते पयरा आमचे व्हडले न्हू, ते ल्हान आहा आनी ते ल्हान तितून एक हो आमचो इल्लोसो वाडो आसा भरतवाडा म्हणून. ते लोकांक प्रॉब्लम जातात येवपाक वचपाक, तेंचे कडेन वचपाक येतात. ते आमी ते पंचां कडेन मातशें मागता तेंकां बारीकशी एक वाट करून दिवपाची, जेवण तेंचे एक 4 4 व्हिलर वयर सरपाक मेळूंक जाय. बरे भशेन तांकां लोकांक बरे भशेन करूंक जाय. आमचो हे वाटेचो खूब वर्सां जाली हो प्रॉब्लम असलो. ही वाट आमकां हांगा जर कितें आमचे जाले बिले कोण जाणटी जावं कोणा भुरग्यांक कितें जर जालें जाल्यार आमकां एम्बुलन्स हाडपाक हांगा वाट ना. तर हांव कोण एका कन्सर्न ऑथॉरिटीज कोण आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी कितें तरी हेजी आमची वाटेची सोय करून दिवची. डांबरी रस्त्याक आमी आतां ही कंपनीची जागा म्हणून ते म्हणटात. आतां ती कोण जावं पंचायत आसा जावं कोण आमचो आमदार आसा तिणी हितून मातशें कंपनी कडेन रिक्वेस्ट करून आमकां एक वाट करून दिवपाची आनी डांबरी रस्तो करून दिवपाचो, जेणे करून आमचो फुडलो प्रॉब्लम जो कितें आहा तो सॉल्व जातलो. रस्तो कोण काडले? वाटूच मेळना रे हांगा वचपाक आनी येवपाक. सदांच हे आतां तूं मोटरसायकली वयल्यान येयला, वाट ना तुमकां हांगा? वाट ना. आतां तुमकां फक्त अशी 2 व्हिलरान हांगा येवंक मेळटा सकयले. हय, 2 व्हिलरान आमकां वयरसून ते भाटकारांनी बंद केल्ले न्हू, थंय गाडी व्हरूंकूय मेळना, थंय बंद केला. हें भरतवाड्या वयलें जंगल राज. जीव जिवाण्यांच्या भयान थळाव्या भुरग्यांनीच तें आपल्या खर्चान बेंडलें. गोवा 365 ताची बातमी दाखयतकच थळाव्या पंचाचो घरकार जालो फुर्योज. आपुणूच तें करपाचो मिडिया कडेन कित्याक गेल्यात तेचो प्रस्न पळयात. त्या उपरांत तेणें केल्लें कुफुसांव. मिडिया घालता मिडियाचो म्हाका फोन येता कित्याक विचार फायन करूंक ना म्हणून. तुमी बाबले कित्याक तुमी मात तरी एक तेसा घातले कितें प्रॉब्लेम विजय? कितें प्रॉब्लेम? प्रॉब्लेम व्हिडिओ काडटा काड नो काडटा अशें न्हू. तूं कितें प्रॉब्लेम? तुमी म्हाका विचारा. तूं म्हाका रस्त्यार कित्याक विचारता थंय? तूं म्हाका रस्त्यार कित्याक विचारता? व्हिडिओ बंद करता ना, तूं म्हाका सांगू नाका तें व्हिडिओ बंद कर म्हणून. तूं रस्त्यार कित्याक विचारता? काम करिना सांग मरे. न्हू, तूं रस्त्यार कित्याक म्हाका विचारता? पिसो न्हू विजय. विजय म्हाज्या पिशेपणा न्हू, कळ्ळें न्हू. तूं म्हाका रस्त्यार विचारूं नाका, कळ्ळें न्हू. तो म्हाका गेटी कडेन तो विचारता मरे थंय. अरे मारी नाम सांगला मी. तुम्ही डायरेक्ट घालता मिडियाक. मग तू कर मरतो मागीर मिडियाक घाला. तुका सांगीसर रावंक जाय. अरे सकल विनोदान सांगला तर बिल्लो बेणूक कुडको. अरे मिशीन काल ते 2-3 जाले मिशिनाक प्रॉब्लेम जाले. आता आधीच मिशिनात आमी सारके घेवन हाडले. दवरता आधी 10 वर्सां बेणून घेता मरे. कोण कितें कोणा चुकयला? अरे ना रे बाबा, काय उलोव नाका तू. व्हिडिओ काडटा काड मरे व्हिडिओ. अरे तुका कितें जालें प्रॉब्लेम? तू उलयता
उलयताय कितें? अरे पळय मिडिया घातले म्हणून काय ना गांवांनी तू उलयताय कितें म्हाका सांग तरी पयलीं. काम करून करू अरे हांव तुका तेच म्हणटा रे, तू कामूच करूंक जाय न्हू. तू कितें व्हिडिओ घालूंक जायना. गोवा 365 खातीर पैरा मयेच्यान जवाहर बर्वे. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गुळे आनी काणकोणाच्या महामार्गार कोंडे व्हरपी गाडी उमथली. हातूंत एका कामगाराक मरण आयलें जाल्यार 8 जाण जखमी जाले. उजो पालोवपी दळान गाडयेंत आडखून उरिल्ल्या कामगारांक बेगोबेग भायर काडले. चड पावस पडिल्ल्यान ड्रायव्हराचो गाडये वयलो ताबो सुटून हो अपघात जालो अशें थळावे सांगतात. ह्या अपघाताक लागून बरोच वेळ येरादारी आडून उरली. रस्ते खंय उदरगतीचे मार्ग गोंयांत तरी हे समीकरण जुळना. देखीक पेडणे आगारवाड्या वयले वल्त मनशाचे बळी घेवपाचे तयारीत रावला. अपघातांची माळ चालूच आसा. वेगान येवपी वाहन चालकांक ह्या वल्ताचो अदमास मेळनाशिल्ल्यान ते दोंगरार व्हरोन गाडी मोखतात. खास करून टुरिस्ट. पळयात ही केरळाची कार वल्ताचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान कशी मोखली ती. आगारवाड्या बोडके धेनू म्हणटा थंय ह्या सायडीच्यान खूब फास्ट गाडयो येता आनी कंट्रोल सुटलो काय ह्यो खंयच्या खंय वयता. हांगासर अशें डेंजर बी आसा अशें कांयच फलक बी अशें कांय ना. ताका लागून हे सगळो गोंधळ जाता आनी जे भायले ट्युरिस्ट येता ते सगळ्यान फास्ट येता. हेजे फाटल्यान वल्त दिसता हे खूब डीप आसा आनी हे कळना फास्ट येयलो जाल्यार हांगासर कावो सारको परतना आनी टर्न कसोच येना आनी ताका लागून ते डायरेक्ट वता आनी ह्या डोंगराचेर धडक दिता आनी ही परिस्थिती अशी फाटल्यान जाता आनी खूब फास्ट येयल्या कारणान हे अशे इन्सिडंट जाता. आतां हितूंतले चड काय कोणाक इंजरीज जावंक ना. बारीक बारीक इंजरी जाल्या तांकां हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्या अशें म्हणणें आहा थळव्यांचें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आगारवाड्याच्यान. राज्यांत गडगड जावं येता. हवामान खात्यान सांगलां 2 दीस नेटान वारोय घोळपाची शक्यताय आसा. फुडल्या कांय दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी जावं येता. दर्यादेगेर वादळी हवामान आसून लेगीत फुडल्या 3 दिसां खातीर गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेर नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच शिटकावणी ना. तशेंच उंचेल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. फुडले कांय दीस चड ओले आसतले जाल्यार तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आसतले. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार आसतले. 1 तारखे मेरेन गडगड. पावसाक खर वाऱ्याचो सांगात. 1 तारखे मेरेन वाडयला येल्लो अलर्ट. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. उंचेल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.